गोंयांत आनीक 2 कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंती, एकूण 5. नव्या दोगांतलो एकलो आदल्या पॉझिटिव्हाचो भाव. दक्षिणेंतलें नवें हॉस्पिटल क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून सज्ज जालां. भुसारी दुकानां दीस रात उक्तीं दवरूंक सांगल्यात. मात रेट भरमसाट वाडोवंक मेळचो ना. लोकांनी गांव आडावचे न्ही, भोंवतल्याक आडावपाचें काम पुलिसांचें. मुख्यमंत्री सांजे मिडिया कडेन उलयलो. आयचे अपडेट्स दिता आसतना आमी कोवीड हॉस्पिटल जें आसा हें फूल फंक्शनल जालां आनी फूल फंक्शनल जाता आसतना जे पॉझिटिव्ह पेशंट आयल्या ते सगळे पेशंट ऑलरेडी कोवीड हॉस्पिटलान आमी शिफ्ट केल्या. आमी पयलींचे 3 पेशंट आनी 2 नवीन पेशंट जे आसा हे आमकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. 2 नवीन पेशंटाच्या भितर एक पेशंट हो पयलींच्याच पेशंटांतलो पॉझिटिव्ह आसलेल्या पैकी ताजो भाव आसा. एक बरी गजाल आसा, आमी 55 सॅम्पल्स धाडिल्ले, तितूंतले 54 सॅम्पल्स रेडी जावन आयले आमचे कडेन आनी ज्या 3 जाणांच्या फॅमिली मेंबरांचे धाडलेले ते सगळे जाण नेगेटिव्ह आयले. तो पॅथोलॅब हो फूल फंक्शनल जाला, पण नवीन रिपोर्ट्स करपाक ते ट्रायल सद्या चालू आसा. नवीन रिपोर्ट्स करपाक फाल्यांच घेतले पयले सॅम्पल, कारण ते रुटीनली 1-2-3दां ताका ट्रायल्स करच्यो पडटा. फाल्यांच्यान फर्स्ट सॅम्पल रिपोर्ट करपा खातीर घेतले. आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा नवीन बांदता ते आमी ते ऑलरेडी क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून आज तेजें काम सगळें कंप्लीट जालें. फाल्यांच्यान ते आमचे कडेन रेडी आसतले. आमी क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून सद्या त्या हॉस्पिटलाचो वापर करतले. बट फुडें एक 15 दिसाच्या उपरांत आमी तें पूर्ण हॉस्पिटल सुद्दां फूल फंक्शनल जातलें. हाज्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न सुरू आसा. बट आतांच्या घडीक नवीन साऊथ गोवाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें आमचे कडेन क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून आसतलें. आमी कोवीड-19 फंड ओके हो नवीन अकाउंट जो आसा ओपन केला. बरेच जाण लोक ताजेर आमकां फंड्स डेपॉझिट करीत आसता. आमचे लिंक आमी धाडपाक चुकले. आमकां सोमार पर्यंत ताका लिंक लोकांक धाडपाक मेळटले. मायग्रंट लेबरच्या बाबतींत इट इज एन इंडस्ट्रियल लेबर, कॉन्ट्रॅक्ट कन्स्ट्रक्शन लेबर एंड अनऑर्गनायज्ड लेबर. इंडस्ट्रियल लेबर जो आसा आमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगला की तेंच्यांनी सगळे तांकां फूड ते सगळ्यो गजाली प्रोवायड करच्यो. जर तांकां ग्रॉसरी आयटम पावना जाल्यार आमी तांकां ग्रॉसरी आयटम पावयता. एक लेडी पेशंट एक्सपायर्ड जाली कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून चुकीची बातमी काही वर्तमानपत्रां स्प्रेड करता. म्हाका दिसता अशा पद्दतीची चुकीची बातमी वर्तमानपत्रांनी स्प्रेड करची न्ही. त्या पेशंटाची आमी टेस्ट केल्ली, बट ती ऑलरेडी टेस्ट नेगेटिव्ह येयल्ली. फूड बस सुरू केल्या. कदंबा बसींतल्यान आमी वेगवेगळे कडेन फूड बस आसा. खूब बरो रिस्पॉन्स त्या फूड बसीक मेळटा. ज्या ज्या जाग्यार लेबर्स आसा थंयसर आमची फूड बस वचून आमी लोकांक जेवण दिवपाचें काम करता. ग्रॉसरी शॉप जी आसा ही परत एकदां हांव रिक्वेस्ट करता ती 24/7 ओपन दवरची. जेंच्या कडेन ते म्हणटात कमी सामान आसा म्हणून ओपन करूंक ना. तांच्यांनी सगळ्यांनी 24/7 रिटेलर्स आसात, होलसेलर्स आसात, तांच्यांनी ओपन दवरची. काही जाण प्रायस वाडयल्या, तांच्यांनी प्रायस वाडोवचे न्ही. जर ते प्रायस वाडयल्ले तेंच्यो कंप्लेन्स आयत जाल्यार तेजेर गव्हर्मेंट एक्ट जातले. काही गांवांनी आपले रोड्स जे आसा गांवांत वचपी हे तेंच्यांनी स्वता लोकांनी आडयल्या बॅरिकेड्स घालून. हे योग्य न्ही. तांच्यांनी रोड्स अशे बॅरिकेड्स घालून आडोवचे न्ही. आमी सगळ्या रेस्टॉरंटांक रिक्वेस्ट केला की तुमी तुमचें किचन स्टार्ट करात हॉटेलांक, बट तुमी रेस्टॉरंट चालू करूं नाकात. फूड पार्सल चालू करात, कारण कोणूच भुको उरचो न्ही. प्रत्येकाक रेस्टॉरंटाचें किचन चालू जालें आसत जाल्यार तेंच्यांनी फूड पार्सल वेगवेगळे कडेन दिवपा खातीर तांकां मदत जाता. आमी स्विगी आसतले, डॉमिनोज पिझ्झा आसतले किंवा झोमॅटो आसतले, हांकां ऑलरेडी परमीट केल्या की तेंच्यांनी आपले फूड चेन मेंटेन करपा खातीर सगळ्यांनी आपलें किचन चालू करचें. उरता उरलो प्रॉब्लेम तो फॉरेनर्सांचो. आमचो नोडल ऑफिसर म्हणून आमी मिस्टर अमित सतेजा, आमचो एक्सायज कमिशनर जो आसा, हेका आमी आमचो नोडल ऑफिसर म्हणून ऑलरेडी अपॉयंट केला. आनी वेगवेगळ्या ज्यो एम्बसी आसा, फॉरेन एम्बसी, हाका ताजो नंबरूय धाडला